Namaskaru, हांव उर्मिला प्रभू, an international storyteller and story coach. तुम सगळ्यांक मिगेल चॅनलांत हार्दिक स्वागत. मिगेल केन्ना प्रयत्न आसता मिगेल व्ह्युअर्सांक वॅल्यू फॉर देयर टायम दिवच्याक. आज हांव तुमगेल खातीर एक स्पेशल एपिसोड. दिस एपिसोड इज पार्ट ऑफ मंथली सिरीज. इत्याक म्हूण सांगता. Whom I am interviewing today or having a conversation was born in 20th century. But 20th century asun sudha, she had at that time knowledge, info, wisdom of 21st century. तुम्ही सकड CEO, CFO, CXO, executive, managers, team leaders, तुम सगळ्यांक सॉफ्ट स्किल, पीपल स्किल, लाईफ स्किल्स आणि कसं नाही स्पिरिच्युअल कोशंट, स्पिरिच्युअलिटी त्या सकड तुम सगळ्यांक आज तुम्ही क्रॅश कोर्स करताची, एक फुल कोर्स करताची. बट दिस पर्टिक्युलर लेडी who did not visit either any of the fancy universities, Yale universities, खंयचेय कोर्स करनी, but she is an institution by herself. हांव 1988 मिगेल वार्डीक जावन हांव आयल्या. हांव तेन्ना 1988 पळयलेलें आनी आज थंय ओ माय गॉड वॉट टू टेल यू, टायम हॅज स्टॉप्ड. येस, मिगेल येदे केस पिकला, but what to tell you, therefore I call her as timeless diva. She is none other than Jaya Gadiyar. पण आम्ही ती बिगर थागरुमाय पण मोगान आमी सकड जण तिका जय पच्ची म्हूण आपयताची. आनी ह्या एपिसोड आनी सिरीजा नांव पाचवी पान लेखून पिकिल पान ते. जय पच्ची, तुका मिगेल चॅनलांत हार्दिक स्वागत. थँक्यू व्हेरी मच. जय पच्ची, तुक मिगेल चॅनलांत हार्दिक स्वागत. जय पच्ची, नमस्कार. थँक्स. हो ना, आमगेल प्रिविलेज, आमगेल व्ह्युअर्साक प्रिविलेज की तूं एग्री जावन न्हू आमगेल चॅनलांत येवन न्हू आनी तुगेल नॉलेज सगळ्यांक स्प्रेड करचेक. जय पच्ची, पळय 1988 तर हांव पळयतारस. तेन्ना लोकांक हांव कसो पळयला म्हणाली तुगेल ते एक नमुने एफरवेसन्स, विवेशियस पर्सनॅलिटी एकदम आजीक एक तशी आस जयपाची. ते लोकांक हाजी तुल्यान मुखार सांगचे पयशे फुडें म्हाका येदेची लोकांक तुगेल येदेची चायल्डहूड बॅकग्रावंड सांगल्यार लायक जाता तशी, सो दॅट यू नो लोकांक रेफरन्स मेळटलें कशी म्हूण. चायल्डहूड म्हाका कसं सांगचें, आतां चेडवां बरी न्हय आशिल्लीं आमी. आमकां मिगेल घरा कडेन जॉयंट फॅमिली आशिल्ली. मिगेल बाप्पा, बाच्चो, तांगे चेडूं, मिगेल मावयणें, आन्नाल भयण्यो, आमी पुरे ओटो आशिल्ली भितर. आमकां तें बारीक गम मातशें दीस आशिल्लें. टायमार स्कूला वयचें. त्या टायमार 6 वर्सां शिवाय स्कूल एडमिशन नाशिल्लें. घरा लागीं स्कूल आशिल्लें तें व्हरून घाल्लें आमकां. एन्जॉय केलें आज सोगलें. आनी बाकीच मागीर चारवी क्लास ते स्कूल आशिल्लें. ताजे मागीर आमकां हायस्कुला वचता, इंग्लीश मिडियम. म्हूण चारवी क्लास जालें तितले म्हणटकीर आमी ते तितली 4 वर्सां ऑर्डर जाली. मागीर आमकां स्कुलाक मिगे स्कूल आशिल्लें इंपिरियल हायस्कूल गोलेटांक. आनी त्या स्कुलांत हांव वचून मिगे लॅक्चर पुरे थंय आसता आशिल्लें. हय, हांव सांगलां की तुगे स्कूल म्हण तुमी सांगचे आशिल्लें पळय एक फॅमिली शी म्हूण सकड कशी जाली जयपाची. न्ही म्हणटा आमी लॅक्चर चलो जय आसता स्कुलांत. आनी त्या टायमार चड स्कुलांनी वचनाशिल्लीं म्हणून आमकां लागीं घरा लागीं आनी सगळ्यांक येत वतल्यांक लागीं जाता आशिल्लें. पूण आमी पुरे एकच स्कुलांत मिगेल मामाल चेडूं सकडेन बोरिवलीक, शिवडीक थंय लागून पुरो येता आशिल्लीं. ते वेळ सकाळीं स्कूल 7:30. मागीर इमॅजीन कर कितले घंटे उठून बारसून येवंक 12:30 आशिल्लें. पण ताजे निमित्त आमकां स्कूल बीन घरा दिसना. आमगेलें घरशें, आमगे लेखतली. आनी आमकां वत वाटेर तालमटवाडी म्हणून आशिल्ली सारस्वत कॉलनी, थंयची चेडूं पुरे. म्हणटकीर स्कूल मागीर एन्जॉय केलें.
हांव व्ह्युअर्स सांगता म्हळ्यार जय पचील इतले प्रेझन्स आनी इतली इम्पॉर्टन्स आशिल्ली की ती त्या स्कुलांत वत आशिल्ली सगळीं कुटुंब फ्रॉम फार एंड वायड सांगिल्लें तुल्यान आशिल्ली स्कूल एक्चुअली तारदेव ना तारदेव आशिल्लींची आनी तेदान इतले वर्स फुडें कम्युनिकेशन दॅट इज रेल्वे लायन बस आनी इतली फ्रिक्वंट ना आशिल्ली ते आसतना आशिल्ले इवन इन स्पायट ऑफ इट इमॅजीन हिगल कजिन्स बोरिवली आनी खंय वसई विरार थंय तरेन सकट जाण येवचे आशिल्ले तारदेवांतू सो दीस इज आय एम जस्ट इस्टॅब्लिशींग द इम्पॉर्टन्स ऑफ जयपाची इन दीस कॉन्टेक्स्ट. जयपाची मायन आनी तुमी उलयतना आयकलें की 4th स्टँडर्ड ते तूं मराठी मिडियमा आशिल्ली ताजे नंतर इंग्लीश मिडियमा चमकली तें ट्रान्सिशन कशें जालें मराठी मिडियम सडनली फ्रॉम मराठी मिडियम टू इंग्लीश मिडियम. इंग्लीश मिडियम जाली जाल्यार तेच भितर गव्हर्मेंटान कसं केलें मॅरी इंग्लीश मिडियम आसच्यानच जावं पुरो मराठी रिजिनल लँग्वेज जावं ताजे निमित्त आमकां भारी कश्ट जाले एक मागीर संस्कृत शिकयता सराक मराठी येना मॅथ्स शिकयताल्यार मराठी येना ऑल्जिब्रा आनी सगळें म्हणटा तांणी त्या पुरे वर्स इंग्लिशान वापरचे आनी मराठी सब्जेक्ट आशिल्लो तो तांणी वेगळ्या टिचर आशिल्लो तेज निमित्त मस्त प्रॉब्लेम जाले 2 वर्स स्कुलाकय आमकांय ते बारीक कश्ट जालेले. अच्छा तर ह्या ट्रान्झिशन निमित्त ह्या सकट गंमत जय पचिले सांग काणी म्हाका आजीगे उडगास आसा तेदान तांणी कशी स्ट्रगल केलें तेदान कशी तांणी कोप केलें इतलें सकट आसतना व्ह्युअर्स म्हाका सांगता आशिल्लें आमगेले जयपाचीन मस्त अवॉर्ड्स विन केल्या येदे सांग तुवें जयपाची ताजे बद्दल. म्हाका स्पोर्ट्स आनी म्हाका भारी प्रीत आशिल्लें इवन एज्युकेशनांत हांव क्लासांत ऑलवेज फर्स्ट ऑर सेकेंड थर्ड केन्ना येयली स्पोर्ट्स म्हळ्यार पुरो चॅम्पियनशीप म्हाका प्रत्येक फावटी चॅम्पियनशीप मेळटा आशिल्ली गर्ल्सांत तांत पुरे मस्त इंट्रस्ट आशिल्ले आनी बाकीचे मॅगझिनान तूं पुरे स्टोरीज बरोवचे आनी हँड रायटींग चंद आशिल्ले निमित्त आमकां बरोवचें सांगता आशिल्लें त्या टायमार प्रिंट करचे न्ही आमकां दिवचे पेपर दिवचे आनी स्टोरी की कसन आसता ते दिवचे तांत आमी पळोवन तशी बरोवचे वचचे लायक करून बरोवचे आशिल्ले इवन ड्रॉइंगान समेत हांव एकदम लायक आशिल्ली तेन्ना मी ड्रॉइंगाचे परिक्षा पास जाली शिकून मागीर मुखार खंयच्याय तूं येयली तितलें या ही सांग पळयत ड्रॉइंगान तूं स्पोर्ट्सान तूं एड्युकेशनान तूं सगळ्यान तूं जस्ट नॉट एक्सेलिंग बट इवन विनींग अवॉर्ड्स हांव सांगता हांव वाडीक जावन आयली हांव क्वॉलिफायड टीचर तिगेलो बस आशिल्लें नॉट अ मोमेंट ऑफ डलनेस हांव तुमकां व्ह्युअर्सांक सांगता इतलें म्हळ्यार तिगेलें कॉन्वर्सेशनाक खंयची टॉपीक यू कम अप तिगेलें तें कंटेंट आशिल्लें हांव म्हणून कोणूय येवो वेदर एड्युकेटेड ऑर सेमी एड्युकेटेड ऑर वेल क्वॉलिफायड अ गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट ऑर कोण उलयनातील पळय तांणी वर्केना हिगेल कसलें कॉन्वर्सेशना टॉपीक ना इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल जयपाची इतले सकड शी हॅज दॅट कायंड ऑफ टॅलंट तें जातरी म्हाका हें सांगप मारी कॉलेजान तूं वेरी फ्यू स्टुडंट्स गर्ल्स स्टुडंट्सांना वचचे आशिल्ले सुरेली तांचे भितर गर्ल्स स्टुडंट्स आनी उणे तूं कॉलेजाक कशी पावली म्हाका सांदोर आश आशिल्ली मस्त शिकूं का आनी कसले पूण जावं का एक म्हूण कॉलेजाक मिगेल फॅमिली दाखोवन मिगेल अण्णा जावं सायडाक जावं मिगेल अम्मा सायडाक जावं हांव फर्स्ट चेयली कॉलेजा वचून आनी त्या वेकेसन कॉलेजाक आमगे लागीं घरा लागीं मारी भवन्स कॉलेज आनी विल्सन कॉलेज म्हणून सकाळी भवन्स कॉलेजाक वच लायक ते आनी म्हणून भवन्सा वचून एप्लिकेशन केलें आमी इतली इनोसंट की आमकां गोत ना आर्ट्स मेळक आसलें सायन्स मेळक आसलें कॉमर्स मेळक आसलें इतलें गोत आसा कॉलेजा वच का म्हूण तें कॉलेजा वचून फॉर्म आनी भरलें आर्ट्साक एडमिशन घेतलें त्या टायमार आमकां फीज आशिल्ली एक टर्माक 120 ते कॉलेज एडमिशन जावन म्हाका जाल्यार खुशी जाली आनी तालुक्यान मस्त चेंज पळय तांणी मुगेलो क्लासान आशिल्ली ते म्हाका चिके धैर्य येयलें की कोणें विगलट कोणें ना ती आपली फ्रेंडशीप करच्या करी
म्हणून मागीर कॉलेज लायफ सुरू जालें. ह्या म्हाका कन्वर्सेशन इतलें इम्पॉर्टंट म्हणून सांगता. इथं म्हळ्यार आतांचे पेरंट्स कितले नमुने क्लासीस, कितले नमुने ट्युटोरियल्स, कितले नमुने पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटा खातीर तांणी कश्ट घेताची. आनी इथं कोणी इफ यू रियली आर सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ इन्स्पायर्ड, जय पचोले शिकोवका हाव टू बी अ सेल्फ लीडर, सेल्फ मोटिवेशन. एक्सटर्नल मोटिवेशन कितलें म्हळ्यार तितलेंच येता. बट इफ यू आर सेल्फ ड्रिवन, this is actually the most needed skill of 21st century. इथं म्हळ्यार आतां इतले मेंटल हेल्थ इश्यूज आसाची, आतां एकले चेडूं आसाची, आनी पेरेंटल प्रेशर, सोसायटल प्रेशर इतलो आसा की चिल्ड्रन रियली बर्न आउट बिफोर दे इवन एंटर इन टू youth. That how not to get burnt out, but keep your burning alive in the belly. This is what one can learn from Jaya Pachi. Thank you Jaya Pachi. तुम्ही सगळं आमगेले व्ह्युअर्सांक ह्या सगळं इम्पॉर्टंट टुडेज ज्युअल्स, पर्ल्स ऑफ विजडम शेअर करच्याक. आतां येदे तुगे कॉलेज हांगा नुसतं प्रायज आनी सगळं अवॉर्ड आनी एक्कोलेट्स बीन जायनी आनी आयकायची कसं आसा कॉलेजान कशें म्हण सांगायचें. कॉलेजाक कसं मागीर एक गमत करचें आशिल्लें. मागीर आर्ट्स न्हू तितलें कांय येना आनी आमगेर पुरे प्रोफेसर मागीर म्हाका संस्कृत आमकां सेकेंड लँग्वेज आशिल्लें संस्कृत घेतिल्लें. तेच निमित्या संस्कृत टिचर कोण मागीर तुमकां तशें पळोवन आतां म्हाका खबर ना तुमकां तशें कितें म्हणून आर्टिस्ट मुळगांवकर आशिल्लो. आयकलें तागे बायल आमगेली प्रोफेसर आसा संस्कृताची. ती चायना शिकून येवन ती आमगेर कॉलेजाक प्रोफेसर जाली. तिका तेन्ना कोणालें गुर्तू नाशिल्लो. ती बेगीन गुर्तूक लायक जाली तिका आनी ती मस्त हेल्प करची आशिल्लें शिक्षणाची कडेन. आमकां ते सगळें भारी गंमत जाली. मागीर कसं न्हय कॉलेजान तुगेलें फुडें मागीर ते अभ्यास जाला पळय स्पोर्ट्स तेन्ना आश जावची, स्पोर्ट्सा भाग घेवंक म्हणून स्पोर्ट्सा मेळ्ळें. मागीर केलो चेल्यान सांगलें की पळय आतां इंटरान कसं मागीर वर्ल्ड हिस्ट्री आनी संस्कृत मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स. तर तूं NCC जॉयन जाल्यार ते तूं एग्जाम पास जाल्यार NCCचे तूं खंयचेय सब्जेक्ट दोन सोडी येता न्हू मागीर दॅट वील बी व्हेरी इजी यू फॉर फर्दर स्टडी करून जायता. म्हळ्यार NCC म्हाका कसं वच ना जाल्ली भरती जाल्लीची पुरे. आनी ते आमगेले 3rd बॉम्बे बटालियन म्हूण आशिल्लें. तातूंत भितर झेवियर्स कॉलेज, सोफायर्स कॉलेज, विल्सन कॉलेज आनी भवन्स कॉलेज. आमगेले नंबर 1 हें आशिल्लें बटालियन. तो स्ट्रिक्ट एकदम. ते मागीर विका 2 दीस मंडे वेडनेसडे आनी सॅटरडे सोफायर कॉलेजान तूं क्लासीस आसता आशिल्ले त्या बोरोचे मागीर पुरूच आशिल्ले आमकां तेन्ना कसं तें फर्स्ट एड ते सगळें आशिल्लें. पूण थंय जॉयन जाली. थंय जॉयन जाल्यार इतली हें लागली की मागीर म्हाका तातूंत इंट्रस्ट आशिल्लें. त्याच निमित्त म्हाका आमगेल्या कॉलेजान तूं हांव NCCन तेन्ना सगळें लायक म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळें बेस्ट कॅडेट म्हणून आनी ते सगळें मेळ्ळें पळय अप टू डेट एकदम जावका. म्हाका आश आशिल्ली पुरे पूर्ण केली. म्हाका कॉलेजांच्यान सांगलें प्रोफेसर सरान की तूं बेस्ट कॅडेट मेळ्ळा तुका तूं कॉलेजाचे आमगे PT ट्युटर जा म्हणून. म्हणटना हांव इंटर आसतना फर्स्ट इयराक हांव PT घेता आशिल्लें. मागीर कितलें तातलें म्हणटनाची म्हगेले पुरे फ्रेंड्स म्हणाली ती जया कसं हें तूं आमी पप्पा लेगीत तुगेलें दूद घेना हें करतलें आमी पळय आमी इंडिपेंडंट जातात आमी कामां वतात तूं येयलो तुका एक एप्लिकेशन घाली काम मेळटा म्हणून. त्या टायमार आतांच प्रॉब्लेम नाशिल्ले. या म्हाका व्ह्युअर्साक थोडें हायलायट करता म्हळ्यार कशें पळय जस्ट नॉट पार्टिसिपेटेड इन NCC, excelled आणि excel वर केन्नाय टू एन एक्सटेंट दॅट विदीन अ इयर Jaya Pachi from a student became a tutor and teacher. होय ना करेक्ट. मग आमगे व्ह्युअर्स ते हायलायट करता. हांव आयकलें की तूं जस्ट NCC हांगा बॉम्बे बॅटेलियन न्ही पूण थंय तुवें तुका दिल्ली थंय तुका पेटयला आनी दिल्ली वरकीन तुगेलो गौरव केलो हें येदे सांग जय पाची. मागीर म्हाका कसं मागीर आमगेलें तुवें ना एक कॉलेजाक दाखोवन एक रिप्रेझेंटेटीव जावं तर आमगेले कॉलेजाक दाखोवन तांणी म्हाका चूज केलें तूं सिलेक्ट केलेलें
की तूं आमी नेक्स्ट इयर रिपब्लीक डेक डेली पेटयता ती. पण म्हाका इतली पूर जालेले म्हळ्यार एवरी वेडनेसडे सॅटर्डे 2-3 घंटे कंटिन्युअस परेड हे ते कॅम्प म्हळ्यार ती घटी मोठी नाशिल्ली. म्हूण हांव सांगलें म्हगे प्रोफेसर सांगता की आनी म्हाका जायना पुरो एक्सपिरियन्स म्हाका NCC म्हाका कसं कळ्ळें लायफ मार्कान पास जाली 2 सब्जेक्टाक एग्जिबिशन मेळ्ळें आनी पूण म्हाका जायना तूं म्हाका फोर्स कोर मुका ती म्हणून म्हळें. पळय आनीक यू थिंक अबावट इट म्हणाली ती. हांव सांगलें जाल्ला म्हगे थिंक कोर न्हू दॅट इज माय फायनल आन्सर म्हळ्यार म्हाका आनी जायना करूंक. तेव्हा पण आमगे जन्मचे सकड नायस गंमत स्टोरीज जन्मचे आनीक एक तूं ह्या सकड करता आसतना तेन्ना TV नाशिल्ले, मोबायल नाशिल्ले, कसली नाशिल्ले. तुमी स्कुलान तूं कॉलेजान तूं एंटरटेन कशें करचेशील कसं करचेशील. एंटरटेन म्हळ्यार शब्द उगत ना आमकां. आमी आमचितल्याक आमी एंटरटेन करून घेता आशिल्ले. बोर जावचें ना आशिल्लें ते वर्ल्ड नाशिल्लें आमी सांग आसतना. आतां चेडूं पळय खंय वचून बसली कुडे अयो बोर जालें वचा म्हूण म्हणटात. आमकां तशें कांय ना केन्ना लायफान बोरो जायना. आतां समज आमी कसं ना आमी गेले एक वेकेशन आयलें म्हणून कुडे आमगे ते भुरगीं राप चेडूं म्हणटलें मागीर मामा चेडूं मांता चेडूं मागीर मावळ्ळी चेडूं ते खेळचे भातुकडी खेळ खेळचेली आसलेली. मागीर ते एवरी डे आमी महालक्ष्मीक वयचे महालक्ष्मी देवस्थाना थंयची भायर फुटबॉल आशिल्ली ना तातूंत एक चेली म्हगे क्लासांतूच आशिल्ली म्हूण थंय निते वचचे निते देवा पांय पडचे कसं म्हणून सांगचें कोत्ना. ताण दिले पॅड घेवचो नाल्ल फूल घेवचे केन्ना व्हेल्लें ना आसते. आमी आमचितल्याक घेवन येवचे आनी नोकरी जाल्यार आज सांगलें आसूं नका ती तांगेर समुद्रा जाग आशिल्लो ते जागे भितर बस्तू झळक्योन पडचे भरतीक वापस तांकां वचचें कळना म्हणून तांकां बस्तू झळक्योन पळयल्या मागीर ताणें म्हाका लिंबूचे जे तूं झळकी खाता अशें ना आमी खायना ती म्हगे ल्हान आमी खाता ती म्हूण त्या मिठाय पेटेन तूं पेडो कसो झळकेत कित्या पळय घाल दिवचे जे घेवन जा ते जीव जीव झळके म्हूण ते घेवन वचे. ना जाल्यार महालक्ष्मीक तेन्ना ते लांकडां दांड आशिल्ली रेसकोर्स सायडीन थंय बसले संडे आनी रेसकोर्स रेसन तशी. आमी काम कसो ना प्रती एकलो वतले तोंड पळोवचें आख्ख दुडू मेळ्ळा बा हुशेर आसा आख्ख दुडू मेळ्ळी मागीर लॉस जालें पळय सॅडच पळय ते पुरे कंपेर करचे. आनी एक फावटी ते ल्हान ल्हान आमगे ते कोण आयिल्ले पळय आमकां ताळदेव नाक्यार एक डायना म्हूण थिएटर आशिल्लो थंय सिनेमा वचचे भारी खुशी हिंदी मराठी इंग्लीश आनी तातूंत नाशिल्ली तेन्ना सांग आसतना वचया म्हूण त्या तिकीटार रेट मेळप तुमी हांसचे ती एक स्क्रिना मुळान तूं म्हूण जाल्यार 3 आणे ताजी मागशी असलेले 5 आणे ताजी मागशी 9 आणे अशे कडेन रेट्स आशिल्ली. आनी थंय कसो मेळ्ळी 3 आणे 5 आणे मागीर बेंच बाकडी म्हणटा पळय तशी ताका फाटी व्हरगुचे ना हात दवरचे ना कांय ना वचून धांवतो वचून आनी ते कसो धांवतो वचचें आनी ते अदर सायड आशिल्ले भायर मातशें आसूं वेळ सोडचें अशें धांवतो वचचें ते जाग घेवन बसो अशें हात आनी पांय अशें लांबून हे 5 सीट आम्हाला आहे म्हणून आनी मागीर धाडलें सोडचें धाडलें जाल्यार फुडें आमगे लोक आशिल्ली फुडें ऑटो बसली ती जाल्लें सिनेमा तो मागीर इंटरवलाक शेंगदाणकी आयस कँडकी ते बरें खावचे. मागीर एक फावटी सर्कस आयले सर्कसा वयचे सर्कसा गम्मत सांगल्यार तुमी हांसशात 5 तिकीट ते एक पांय गॅदर म्हणटा ती ताका वतन खावचें वरकना तो दिवन वचचें भंय करता वतन थंय ताळदेव नाक्यार एक आमचीगेले हॉटेल आशिल्लें तो गडियार आशिल्लो एक काण्याक कांद्या भाजो इतलो मेळटा आनी तांगे आमगे गुर्त न्हू लॅक आशिल्लो आनी 4 चड घालून इतली कांद्या भाजी पुटली आनी बोर मागीर जीव ते चेडया मेळया पळय ते एक हांडिल्ले तो इतली दिली ते सर्कस काही दिलो ते दोनी कांयच जायना. मावळ्ळी धूव आशिल्ली चंद्रकर म्हणून आमी 2 जाणां वचचे वयर वचून ते गॅलरी बसचे सर्कस पळोवचे गमत करून येवचे जालें आमगेले बोर म्हळ्यार प्रश्न ना. खंयची सर्कस येवची नांवान येत उडगस ना अशें पळय अशें आत्त कशें आशिल्लें रशियन ते सकड हय खंयची जातेन ते आमी करून 5 तिकीट आशिल्लें
आमी वच्चे म्हणून दिवचेशी 5 जाण वच्चे गमत करून आता येद रमेशून पळोवचे की बाल्कनी बसलो सकळे दिसता म्हणून ते कसं म्हणटात ताका लाकडां स्विंगिंग त्या पयसून पळोवन तशी आनी कोणी चेडू राबय कोणी आमगे बातुकली पंढरापुरा जात्रे गेले लाकडां खेळणी पेटर्न मेळटा आशिल्ली ते हाडचे पितली आयदन आशिल्ली खेळूंक मागीर कसं न्ही घरान पुरे सामान उतोरी दाळी तांदूळ आशिल्ली खाण चाकुली आनी आमी घर कशी आतां कळटा त्या पळोवन संवसार केलेलो कितकी म्हणून आतां चेडू आवडटा ते बातुकली म्हणून ते पुरे हाडचे मागीर पळय एक 2 मुखार आसले चण हाडचो ताजी पिट्टी करची घरा दाखून साकर हाडची ती पिट्टी करची आनी मोट्ट करून ते खावचे तशें पुरे गमत करून बातुकली खेळचे मागीर चिके हॉटू जाता चौपाटी वचे सुरू केले हांगा मल बांदिल्ले बी थंय पुरे वचे खंयचे बस बीस कांय ना आमगे 2 पांयाचे बस ताजेर वचे चौपाटीर वचे ते बुड्डी करचे अंडरग्रावंड एक टॅनलशे करचे वतन पुरे फुल्ल झड्ड पुरे व्हड थंय पुरे हे करचे डिजायन पुरे चड मागीर उदका खेळचे दुटू कोण दितात आमकां चमकत गेली चमकत आयली ती खावच्या का 2 जाणांक दिले बेल मेळटा तेन्ना सैरी बसता चडू बसता कोण दिता दुड्डांनी थंय दाखोवन बा तितले भितर आमी 4 गंट भितर वता आशिल्ली मस्त खेळटाना येतना कसं न्ही पुरो जावचो चमकून येवंक चौपाट दाखोवन ताट देवना सुमार आसा म्हूण त्या सकळे खेळू त्या सकळे जाय म्हूण बोर म्हूण पत्तो ना मागीर चिके हॉटू जातली गड्ड खेळच्या सुरू केले इस्पिटां तांतू जाल्ले तांतू झगडे जाता ती तांतू हे जाता फोटो गलाटोची मागीर आमकां ते एक सांग कूड आशिल्ली ताडगेवर थंय आमगे चेडू पुरे खेळू आमकां बाद घातली भारी चेडू पण म्हाका भारी गमत केलेली आतां जाल्यार पळय आमगे सकळे बाप्पा चेडू आनी मागीर मावळी चेडू मागीर मामा चेडू मागीर पूर्ण चेडू आमगेले एजाची तांकां आजीक तांकां उडगस आसा तांणी आजीक उडगस काडटा ती आमकां रिलेशन आशिल्ली न्ही निगेल चेडू बाळाक तांगेर रिलेशन आसा निगेल मावळ्ळे चेडल्याक आशिल्लो ताका कशें जालें ते चेडू कसो मेळटा तो एकलो चेडू ताका आमगे ते येवचे निगेल चेडू आनी तांगे ते वयचे भारी प्रीत अशी तशी ती वय तशीच अशी ती गांव म्हळ्यार भारी प्रीत अशी त्या ल्हान ती हांव गेली फुडें म्हाका लाल्लेचे जे राब कोण राब आमी चंबुरा राबचे आमी सिनेमा वयचे खंय ब्रायट ते विटीक सिनेमा वयचे आमी थंय भोंवच्या वयच्या पाणीपुरीनी खावच्या वयच्या अशें हांव वता म्हळ्यार राब राब म्हूण राबोवचे आनी एक मावळी वयता तिका पापा साना साना चेडू खंय वचत जाय ती म्हाका लागचे जे राबको आमी शारदा ते वयच्या आमी लाका ते वयच्या चंद्रकला ते वयच्या तशें करून ती राबोवची म्हणून तिगे चेडू म्हाका हांव म्हळ्यार भारी प्रीत आतां जाल्यार ताणें अमेरिके ती आतां जाल्यार ताणें उरलोच मुगेल वयता सकयल तांकां भारी प्रीत मुगेल चेडूआंक ताणें सगळें गवत अशी पण आतां जमान्याक कसो म्हळ्यार लागीं लागीं लागतले एकल्या चेडू कोण आनी एकल्या चेडू वत खाती ते भारी कश्ट राबले आनी मेळ्ळ्यार पळय हॅलो केले भितर गेली दोनूय फावटी मेळ्ळ्यार कोण म्हूण वता तसो जमान आजकाल राबलो करेक्ट हाजेर कळटा की कशी पळय आमी आमगे सोशल स्किल्सवर केन एनहेन्स करूं येता थ्रू सच स्मॉल एग्जाम्पल कशें म्हळ्यार एक नमुन्याक तूं गोल दवरल्यारी आमी म्हणटाची ध्येय दवरल्यारी ते ध्येय दवरून आमी कशी मना पासून काम केल्यारी पळय एक्सलन्स बिकम्स योर बायवर्ड या जय पचले आमी शिकोवका की हाव टू एक्सेल इन वन्स फील्ड म्हूण ते एक आनी सेकंड म्हळ्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट इज करेक्ट सांगिल्लें की आजी काही आमी आमगे पेरंट्स वयरी शिकतना फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगीन विथ आयचें एड्युकेशन कितलें एक्सपेन्सीव ताजे वयल्यान नुस्तें एड्युकेशन न्हय ताजे वयल्यान को करिक्युलर एक्टिविटीज वरकेन पेरंट्स कितल्यो खर्चिताची ह्या सगळं आसता न्हय एडिशनल कॉस्ट म्हळ्यार पॉकेट मनी जेवपाची एकदम हाव पॉकेट मनी तिणें पेरंट्सांनी घ्यान अशी हाव शी अर्न हर ओन पॉकेट मनी त्या नुस्तें न्हय सेल्फ खातीर न्हय बट ऑल्सो
helped in sharing, because Jai Pachi is the epitome of sharing is caring. Jai Pachi, ये सांग. मागीर थंय अशी एक एप्लिकेशन घालें न्ही फोर्स केल्लो एप्लिकेशन गेले कडेन म्हाका काम मेळ्ळें वा. काम म्हाका कसं 10:30 to 5:30 तें अशी मग सकाळीची पीटीच घेतल्या नव्यान त्याच खातीर सगळ्यां भितर घरकडेन दाखोवन भायर पडचें कॉलेज तांकां पीटी घेवचें थंय दाखोवन मागीर कॉलेजा वचचें 7:30 कॉलेज स्टार्ट 10:30 ऑफिसां पावपाक जाल्यार 4 आमकां 10 घंटे भितर सोडता तेन्ना अशी ट्रॅफिक नाशिल्लें सी रूट म्हणून बस आशिल्लें विल्सन कॉलेजा वयचें थंय बस स्टॉप आशिल्लें डायरेक्ट फोर्टा गेले कडेन ते आमकां पुरे मान चेक करूचें काम आशिल्लें खंयच सिंडिकेट बँक कसलकी आसता तुका उद आसना थंय पुरे चेक बरोवचें थंय ओवर टायम आशिल्लें एवरी डे ओवर टायम त्याच निमित्त 7 घंटे तें काम त्याच नंतर घरकडे येतना 8 घंटे जातात एक सकाळी 6 घंट्यार गेल्यार 8 घंटे घरकडे येत आशिल्ले ज्या वेळा खाण आमी पुरे हॉटेलांत वची आनी फोर्ट आमगे अन्ना हॉटेल आशिल्लें आमगे लेक्चर पुरे हॉटेल वाल आसा त्या टायमार त्याच निमित्त आमकां प्रत्येक वेळ गुर्त ते खंयच्याय हॉटेलाक गेल्यार आमकां कोणें काही तुट काय नाशिल्ली गंमत. मग ते एक नमने ते लायफ ओटू 3 मेन कोर्च काम तें तांणी 2 दीस सर्वर दिताली 2 days एक वीक आनी वापस एक काम हें येता कार्ड पोस्ट कार्ड की तूं वापस रिज्यूम कर ऑफिसान मग तशी चालू आसता म्हाका वाडीक गेल्यार ते कार्ड येता आशिल्लीं ती आनी त्या टायमार आमकां लायक सांबूळ मेळटा आशिल्लो मागीर त्या टायमार कितले 350 आनी मागीर मस्त सांबूळटा पे त्या पुरे आमी सगळे अशी गंमत म्हणून पिक्चरां वचची की ड्रेस घेवची की तेंच काम करता आशिल्लीं. हय आतां मी सांगताची नारी शक्ती विमेन्स वर्ल्ड पूण हांव आतां ह्या सांगता की जय पचीन इतलें वर्स फुडें without making a big show of it, she was already a leader among the women. And this is, dear friends, just the beginning. This is only a background setting for many more episodes to come. Thank you, dear viewers, तुम्ही इतलं मोग दिलेल्याक. आम्ही आज जय पची वटू पाचवी पान दोन पिकिल पान ते आम्ही फर्स्ट एपिसोड तुमगेल पर्यंत हाडला तांतू आम्ही तिगेल जर्नी पळयला फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज फ्रॉम being a leader in her own rights, how she drew people and how she was alive of everywhere that she went. From very little, how she gained happiness and how she spread happiness. So little the आम्ही कशी आमगेला आज सकड असताना आम्ही कशी आज कंप्लेन करताची how to avoid that and how to live life to the fullest या आम्ही बच्चीने शिकली अशेंची every third Sunday पाचवी पान दाखवून पिकिल पान ते with जय पची तुमगेल खातीर. And don't forget to subscribe to my channel and hit the like button.